उत्पत्तीचें पुस्तक 20 आनी थंयतान अब्राहम खानाचे दक्षिणे वाटेन गेलो आनी कादेश आनी शूर ह्या शारांमध्ये रावलो. मागीर गेरार शारान आसतना ताणें आपले पत्नी सारा विशीं आपली भयण म्हूण सांगलें. हे प्रमाणे अबिमेलेक गेराराच्या फारोन साराक आपोवन धाडली. पूण एके राती सोर्वेस्वर ताका सपनान दिश्टी पडलो आनी म्हणलें, आतां तूं मरतलोय, कित्याक तुवें अस्तोरेक व्हेल्या ती एक काजारी बायल. पूण अबिमेलेक अजून तिचेशी वचूंक नासलो आनी ताणें म्हणलें, दोनया निरपराधी मनशाचो तूं जीव काडटलोय. ती म्हजी भयण म्हूण ताणेंच म्हाका सांगूंक ना? तशें तो म्हजो भाव म्हूण तिणेंच म्हणूंक ना? हांवें नितोल अंतस्करणान आनी नितोल हातांनी हें केलां. तेन्ना देवान ताका सपनान जबाब दिलो, तुवें नितोल अंतस्करणान हें केलां म्हूण हांव जाणा आनी म्हजे आड तुवें पातो करिना जावन हांवेंच तुका वाटायलो. त्या पासत तिका हात लावंक लेगून हांवें तुका दिवंक ना. तर आतां तिका तिच्या पतीशी परतून धाड. तो एक प्रवादी आनी तूं मरणांत जावच्याक तो तुजे खातीर मागतलो. पूण जाणाजा तिका परत धाडिना जाल्यार तूं आनी तुजो सगलो लोक कोऱ्यांनीच मरतलो. सकाळीं फुडें उठून अबिमेलेकान आपल्या सेवकांक आपोवन व्हेलें आनी कितें घडलें तें तांकां सांगतच ते मनीस तरतले. उपरांत अबिमेलेकान अब्रामाक आपोवंक व्हेलो आनी म्हणलें, कितें म्हूण तुवें आमकां केलें? हांवें तुका कसलें वायट केल्लें? हे पोरी म्हजेर आनी म्हजे राजवटकेचेर असलो गुन्यांव हाडूंक करूंक फावना. तसली वस्त तुवें म्हाका केली. आनी अबिमेलेकान अब्रामाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तुवें हें केलें? अब्रामान जबाब दिलो, देवाचे भिरांतीचो मनीस हांगा कोणूच आसचो ना अशें हांवें समजलो आनी म्हजे पत्नी खातीर म्हाका पयलो मारून उडयतले अशें हांवें चिंतलें. ती खरेपणी म्हजी एक खास भयण, म्हज्या बापायची धूव पूण म्हजे आवयची न्हय. हांव तिचे कडेन लग्न जालां. तर देवान म्हाका बापायच्या घरांतलो भायर काडून परदेसांत धाडलो. तेन्ना हांवें तिका सांगलें, एक बरें कर्तूब तुवें म्हजे सवें करूंक जाता. आमी वेतान थंयसर हांव तुजो भाव म्हूण सगल्यांक सांग. तेन्ना अबिमेलेकान अब्रामाक मेंढरां, गोरवां आनी चाकर मानाय चाकरनी दिल्यो आनी साराक अब्रामाचे आदीन केली. हो सगलो गांव म्हजो, तुका जाय थंय जिये. अबिमेलेकान म्हणलें आनी साराक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगाती घरच्यांक रुजू करच्याक की तुजो कसलोच गुन्यांव ना. हांव तुज्या भावाक रुपयाचे 1000 नाणें दितां. तुवें कांयच वायट करूंक नाय म्हूण सगल्यांक गमतलें. मागीर अब्रामान देवा कडेन मागलें आनी देवान अबिमेलेकाक बरो केलो आनी ताचे बायलेक आनी ताच्या चाकरणीक बऱ्यो केल्यो. उपरांत तांकां भुरगीं जावंक लागलीं, कारण अब्रामाचे पत्नीक साराक लागून सर्वेस्वरान अबिमेलेकाच्या
कोरोन्यांतल्या सगळ्या बायलांचे कुसवे वाचते केल्ले.